भारतीय जनता युवा मोर्चान आयोजित केल्ल्या आयच्या ह्या निषेध प्रोग्रामाक आमच्या मदीं आसा आमचे सगळे आमदार तसेच सगळे आमचे पदाधिकारी, सगळे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते, महिला मोर्चाचे कार्यकर्ते सगळ्यांचे स्वागत करता। आजचो हो निषेध प्रोग्राम खास करून आम्ही आयोजित केलेलो आसा। काल एक घटना घडली। काल राहुल गांधीची बिहार हांगा रॅली जाली आणि ते रॅली जेन्ना राहुल गांधी थंय पावलो तेन्ना जे अपशब्द आमचे प्रायम मिनिस्टर तसेच आमचे प्रायम मिनिस्टराची जी स्वर्गवासी आवय आसा त्यांच्या बद्दलचे अपशब्द काँग्रेस पार्टीच्या वर्कर्सांनी आणि लिडर्सांनी थंय वापरले, त्याचो निषेध असो एक प्रोग्राम आम्ही हांगा आयोजित केलेलो आसा। म्हाका दिसता फाटली कितलीशींच वर्सां नरेंद्र मोदीजीचे काम बरे तरेन चल्लेले आसा आणि हे खंय तरी काँग्रेस लिडरांक पळोवन नजो जाल्लेले आसा। ते उठसूट कसले तरी आरोप करीत आसता, खंय तरी प्रायम मिनिस्टर चोर हे, चायवाला चोर हे, चौकीदार चोर हे, आता खंय तरी भलतेच कसले फॅमिलीचेर पावलेले आसा। तर अशें फ्रस्ट्रेशन आयज आमकां काँग्रेस पार्टी भितर दिसलेले आसा। म्हाका दिसता फाटले कितलेशेच स्टेटींनी इलेक्शन जाले आणि आयज खंय तरी राहुल गांधी वोट चोरीची यात्रा काडटा। म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी ज्यो मेजर स्टेट्स आसल्यो राजस्थान, कर्नाटका आणि हिमाचल प्रदेश ह्या स्टेटींनी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असले आणि थंयसर कशें आहा की थंयसर आयज काँग्रेस पार्टीचे सरकार आसा। जेन्ना जी स्टेटीन इलेक्शन जाता तेन्ना थंयसर एक्टिंग सीएम आसता तो त्या रुलींग पार्टीचो आसता त्या इलेक्शनाच्या वेळार। थंयसर खऱ्यांनी अर्थान जर आमकां वोट चोरी करून जर परतून सत्तेन येवपाक इजी असले, पण तरी सुद्दां थंय बीजेपीचो डिफीट जाता आणि काँग्रेसचो थंयसर सरकार येता म्हटल्यार आयज आमकां अशें दिसून येता की खंय तरी हे बेश्टेच आपलो फ्रस्ट्रेशन भायर काडटा। खंय तरी आयज राहुल गांधी फेल जाल्लो आसा। तो आमी जशें म्हणटा की पप्पू कांट डान्स जाला, हो पप्पू पास जावपाचो ना। ह्या पप्पूच्या लिडरशिपी अंडर जर ही काँग्रेस पार्टी फुडें इलेक्शनाक गेली जाल्यार तेंचो असोच पराजय जावपाचो आसा। तर चड उतरां घेयना हेच्या फुडें आमचे जे लिडर्स आसा, आमचे जे आमदार आसा, आमचे जे पक्षाचे नरेंद्र भाई उपाध्यक्ष तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी आपलो दोन उतरां माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। या देशाचो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो म्हणटा तो म्हणजे राहुल गांधी, तो स्वताक लीडर समजता, पण या देशाची परंपरा आणि या देशाची संस्कृती आणि या देशाची राजकीय संस्कृती ही जेका लक्षात येना, जेका समजना, तो आमच्या देशाच्या प्राईम मिनिस्टरच्या संदर्भात जेन्ना उलयता आणि ते उलयता आसतना त्याची जी भाषा आसा त्या भाषेचोच एक प्रयोग जो आसा तो त्याचे कार्यकर्ते करपाक लागिल्ले आसा। आणि याचे उदाहरण म्हणजे आमच्या देशाचे प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी याच्या आवयवयल्यान ज्या पद्धतीची भाषा काँग्रेस पार्टीच्या वर्कर्सांनी वापरली त्याचो निषेध करपा खातीर आमी हांगा उपस्थित आसात। हो देश जेन्ना मुखार वता तेन्ना वता आसतना एक कन्स्ट्रक्टिव्ह ऑपोजिशन म्हणून काम करपाचे सोडून काँग्रेस पार्टीचे कार्यकर्ते आसत, लिडर आसत, जावं ते लोकसभे भितर आसत, लोकसभे भायर आसत, ज्या पद्धतीचे ते भाषा वापरतात, ज्या पद्धतीचे ते काम आसा, ज्या पद्धतीचे जे वर्तन आसा ते फुडें जाल्यार कोणाकूय लज येवची। आणि म्हणून त्या काँग्रेस पार्टीच्या लिडरशिपीचो आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांचो आणि त्यांच्या वृत्तीचो विरोध करपा खातीर, निषेध करपा खातीर भारतीय जनता पार्टीचे सगळे गोंय प्रदेशातले कार्यकर्ते आयज हांगा उपस्थित आसात। त्यांच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव राहुल गांधीच्या त्याच बरोबर त्याच्या लिडरशिपीच्या आणि त्याच्या नेतृत्वा सकयल आशिल्ल्या कार्यकर्त्यांच्या आणि त्यांच्या मनोवृत्तीचो ह्या समयाचेर निषेध करता। देव बरें करूं। हांगासर उपस्थित सगळे आमदार आणि भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते भावनांनी आयज आमी हांगासर काँग्रेस पार्टीचो आणि ऑपोजिशन लिडर राहुल गांधी तसेच त्यांचे अध्यक्ष याचो निषेध करपाक आमी हांगासर जमलेले आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ऑगस्ट म्हयन्यात जेन्ना राहुल गांधीन एक रॅली काडलेली आणि ते रॅलीच्या व्यासपीठाचेर ज्या व्यासपीठाचेर स्वता राहुल गांधी आसलेलो ह्या व्यासपीठाचेर एका मनशान आमचे देशाचे पंतप्रधान आणि त्यांचे आवय हांकां अपशब्द वापरले आणि सगळे व्यासपीठ ओगी रावले। हेचो अर्थ कितें? हे जाणून बुजून तेंच्यांनी आमचेर आरोप केल्ले आसा अशें आमकां दिसता। जाणून बुजून तेंच्यांनी आमचेर
पंतप्रधानाचेर जर ते आरोप करतात पण जी व्यक्ती हयात ना पंतप्रधानाची जी आवय आसा ही हयात ना या आनी तिचो राजकारणाशी कितें संबंदय ना तेंच्यांनी एक बऱ्या व्यक्तीक जन्म दिलो इतलोच तिचो सहभाग आसा ह्या राजकारणात आनी ह्या व्यक्तीक तेंच्यांनी अपशब्द वापरलेले आसात आनी म्हाका दिसता की देशाची जी महिला शक्ती आसा ही काँग्रेस पार्टीक केन्नाच माफ करची ना आनी आमी सगळे महिला काँग्रेस पार्टीचो निशेध करता त्यांच्या अध्यक्षाचो निषेध करता आणि ऑपोजिशन लिडर जो राहुल गांधी आसा हेचो निषेध करता आणि मागता की जाता तितल्या बेगीन काँग्रेस पार्टीन आणि स्वतः राहुल गांधीन भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचो तसोच आमच्या देशाच्या पंतप्रधानाची जाहीर माफी मागची की त्यांच्यानी हे शब्द त्यांच्या कार्यकर्त्याच्या तोंडान घालून हे तांकां म्हणूंक लायले आसात हांगासर हांव आनी पुन्हा एकदा निषेध करता आनी म्हाजे 2 शब्द भारतीय जनता पार्टीचा आयज आम्ही सगळी हांगा एकठांय जाल्ली आसात ती म्हटल्यार काँग्रेस पार्टी जी या देशान जी अराजकता मारू 15 वर्सां आमच्या देशा खातीर वावरता असो प्रधानमंत्री आयज जेन्ना आमचो देश जो 4थ्या स्थानाचेर पावपाचो आसा अशा वेळेर जो जेन्ना आमच्या भारताच्या भायर वचून जे आमचे बलाढ्य देश आसा सोनिया गांधीन आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीक मौत का सौदागर म्हणिल्लो ती हांव तांकां याद करून दिता मणिशंकर अय्यर आनी तांकां नीच मनीस म्हणिल्लो नीच आदमी म्हणिल्लो आनी आज खंय तरी त्या स्टेजीर रावन खंय तरी आदरणीय आमच्या प्रधानमंत्रीच्या आवयक जी आज तांणी गाळी मारल्या म्हणजे म्हाका लज दिता सांगपाक आज प्रेसान पसून ती जेन्ना आउट केली तो वर्ड तांणी बीप केलो म्हणजे इतलो घाण वर्ग आशिल्लो तो आनी एका मातृशक्तीक ताणें तो हें केल्लो आसा त्या खातीर म्हाका खरोखरच तांचें हें करून दिसता आज आमी सगळ्यां कडेन निशेध करता आसतना आज काँग्रेस पार्टी जी प्रत्येक टायमाक हे असले कृत्य करीत असता तेन्ना आमी राहुल गांधी कडेन सगळ्यात पयलीं पब्लीक अपॉलॉजी मागता आज आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री एक गरीब समाजान आनी गरीब हातून जल्मलो आनी त्या गरीब आवयच्या पोटाक जल्म आयलो एक ओबीसी समाजा भितर जन्म केलो ताणें आनी आतां तो आदरणीय प्रधानमंत्री जावपाक पावलो हे हांच्या पोटान दुखता आनी दुखूनच हे सगळे हे करता आनी तेंच न्ही जाल्यार आपल्या कार्यकाळान आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीन आपली मेहनत करून कष्ट करून म्हाका दिसता आज जे आमकां स्वप्न दाखयलें विकसीत भारताचें तें तांणी साध्यूय करून दाखयलें आज खंय तरी काँग्रेस पार्टीक पोटान दुखता की आज आमी फास्टस्ट ग्रोईंग इकॉनॉमी म्हणून जग मानता भारतीय सोडा जगातले प्रत्येक व्हडले लिडर म्हणटात की आज भारत सगळ्यांक सरप्राईज करून विश्वगुरू जातलो आनी जेन्ना हे स्वप्न पुराय जाता म्हाका दिसता खंय तरी काँग्रेस पार्टीच्या पोटान दुखता तांचे कडेन आनी कांयच इश्यूज ना हाच्या खातीर खंय तरी कोणाक गाळी मारप हांव आमकां कोणाक गाळी मारिल्ली हांव समजूंक शकतालो पूण ते मातृशक्तीक जिचो पॉलिटिक्सा कडेन काडी मात्र संबंध ना तिका भितर हाडप आमी पॉलिटिकली झगडटात आमी प्रिंसिपलाच्या आदाराचेर झगडटात पूण आमी कोणाच्याच फॅमिलीक भितर हाडना आज त्या महिला शक्तीक भितर हाडून म्हणजे मातृशक्तीक भितर हाडून काँग्रेसीन म्हाका दिसता आपलो कल्चर कितें तो देशाक परत एकदां दाखोवन दिला म्हाका मुद्दाम याद करून दिसता एकदां ह्याच मनमोहन सिंग काँग्रेसीच्या प्रायम मिनिस्टराक नवाज शरीफान देहाती औरत म्हणिल्लें आनी तेन्ना आयचो हो प्रायम मिनिस्टर तेन्ना सगळ्यांत पयलीं उठून सांगिल्लो आमी हें खपोवन घेवचें ना म्हणून आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीक कोणाय कितें म्हणलें आमी कितलेंय झगडूं पूण आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीक कोणाय कितें म्हणलें जाल्यार आमी खपोवन घेवचें ना म्हणपी आमचो आदरणीय आयचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे ताणें उलयल्लें आसा आनी आज म्हाका दिसता सगळी मर्यादा ओलांडून त्या मातृशक्तीक इतल्यो बुरश्यो गाळयो घालप म्हाका दिसता खरोखरच म्हाका दिसता काँग्रेसीची अधोगती तर जाल्लीच आसा पूण लोवस्ट लेवल काँग्रेस जी पाविल्ली आसा ती आज सगळ्या देशान पयल्ली आसा देश ह्या काँग्रेस पार्टीक केन्नाच माफ करपाक ना आनी त्या खातीरूच आज नरेंद्र मोदी जेन्ना सगळ्या लोकांच्या जनतेच्या मनान बशिल्लो आसा हे सगळ्या काँग्रेसवाल्याच्या पोटान दुखता इश्यू नाशिल्ल्या कारणान खंय तरी कोणाक गाळी मारप कोणाच्या शेजी वयल्यान आनी कितें करप हेच तांचें कृत्य आसा आमी ते निशेध करता आनी आमी मागता राहुल गांधी आनी काँग्रेस पार्टीन इमिडिएटली ह्या अपॉलॉजी तांणी दिवपाक जाय आनी जे इन्सल्ट ताणें ह्या मातृशक्तीक केला ताजें हें करपाक जाय देव बरें करूं नमस्कार आज आम्ही सगळे भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी सगळे MLAs युवा मोर्चा महिला मोर्चा सगळे जाण हांगा जमलेले आसा काँग्रेस ऑफिसाच्या फुडल्यान की जो अपशब्द काँग्रेस पार्टीन आमच्या नरेंद्रभाई मोदीक आनी त्यांच्या स्वर्गवादी मातेक जे तेंच्यांनी दिला तो निषेध करपाक लागून
पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी फक्त एक व्यक्तिमत न्ही जाल्यार ते आमचे 140 करोड लोकांचे पंतप्रधान आसा आणि तो मान आणि सन्मान आम्ही सगळ्या लोकांनी ताका दिवपाक जाय. ज्या तरेन पंतप्रधान आयज 17 वरां 18 वरां आमचो देश फुडें व्हरपाक लागून आमची आर्थीक स्थिती मजबूत करपाक लागून जे आमकां आतां स्ट्रक्चर्स ट्रंपान दिल्या तेजे मुंहतोड जवाब दिवपाक लागून तो भायर देशान मिटिंग्यो करता चायना वांगडा रशिया वांगडा आणि दाखोवन दिता की एक स्ट्रॉंग लिडरशीप आयज भारतान आसा. एक स्ट्रॉंग देश भारत उभरून येता आणि त्या टायमार बिहार रॅली इलेक्शन कॅम्पेन करता तेन्ना एक पार्टीचो मनीस येवन अपशब्द सामके बुरशे घाणेरडे अपशब्द जेन्ना आमच्या पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीक आनी तांच्या स्वर्गवासी आवयक दिता म्हाका दिसता तेन्नाच एक गरज आशिल्ली. जर काँग्रेस पार्टी खरेंच आमच्या देशाची संस्कृती संस्कार जर राखून दवरताली तेन्ना दाखोवंक जाय आशिल्लें की त्या ताबडतोब त्या एका मनशाक हाडून ताका सस्पेंड करूंक जाय आशिल्लें ताका टर्मिनेट करूंक जाय आशिल्लें. जे टायमार आमच्या सुद्दां पार्टीन अशें केन्ना घडलां जाल्यार आमचें नेतृत्व जें आसा तेंच्यांनी ताबडतोब अशें केन्नाच खपोवन घेवंक ना. आमच्या पार्टीन तितून सस्पेंड केलेलें आसा आणि ह्या आमच्या पार्टीन आमकां दाखोवन दिलेलें आसा की भारतीय जनता पार्टी आणि भारत देश आमचो संस्कारांचो मर्यादांचो देश आसा म्हणून. म्हाका दिसता आयज सामकी घाणेरडी गोश्ट काँग्रेस पार्टीन केल्या. आमी सगळे जाणां हेचो निशेध करता आणि म्हाका दिसता आमचे राहुल गांधी ऑपोजिशन लिडर तेंच्यांनी हेच्या बद्दल माफी मागची. आमच्या देशा कडेन आमच्या पंतप्रधाना कडेन इतलें सांगता आनी 2 उतरां काबार करता. भारत माता की भारत माता की. आमच्या देशाचे यशस्वी आणि लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी तसेच त्यांची स्वर्गीयवासी आवय यांच्याबद्दल काँग्रेस पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी जे उद्गार काढलेले आसा जे अपशब्द उलयल्ले आसा त्याचा निषेध करपाक लागून आयज गोंयांत प्रदेश कमिटीन आयज हो मोर्चा आयोजन केल्लो आसा. आणि पहिल्यान पयली आम्ही मागता सगळे भारत देशवासी मागता की या राहुल गांधीन म्हणटा ती आमच्या प्रधानमंत्र्यांची आणि सगळ्या जनतेची जाहीर माफी मागची. देशाचे राजकारण करता असताना काँग्रेसीन जी घाणेरडी राजकारणां सुरू केल्ली आसा त्याचा आम्ही निषेध करता. आज आम्ही पळयता 50 वर्सां काँग्रेसीन राज्य केले आणि या देशाक गरीब दवरलो. पण आज आमकां आमच्या यशस्वी पंतप्रधानान जी फक्त 11 वर्सां राज्य केले आणि सबंद देशवासियांक दाखोवन दिल्ले आसा की देश कसो चलचो आणि आमची देशाची गणना सबंद जगाचेर कशी आसा हे दाखोवन दिल्ले आसा. आमकां अभिमानान आमी सांगूंक शकता की देशाचो नेता आसपाक जायो तर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सारखा आसपाक जायो. आज आमच्या नरेंद्र भाई मोदीन आमच्या देशाक जो मान दिल्लो आसा हितून सगळ्या आमच्या भारतवासियांचे छाती गर्वान फुललेले आसा. आणि हे ह्या काँग्रेस मॅनांक पळोवन वचो त्यांचे दोळे फुटलेले आसा. तांकां देशाचो विकास त्यांच्या फुड्यान जो घडटा तो तांकां पळोवन उलो जाता. आज अशा तरेच्या व्यक्तिमत्वाक जो आपूण एक काँग्रेसमॅन आणि ऑपोजिशन लिडर म्हणटा एका अक्कल आसपाक जाय आसली की आपल्या एक देशाच्या राजाबद्दल कशें उलोवचें. आणि त्याची स्वर्गीयवासी आवय जिचो हितून काणी मात्र संबंध ना ते आवयचो इन्सल्ट करप हे त्याच्या कार्यकर्त्यांक तेणी तोंड दाखोवन बंद करूंक जाय आसलें. म्हणून आमी सगळे फक्त पर्सनल वचू शकता फॅमिलीच्यावर वचू शकता आणि असले आम्ही फॅमिलीच्या असले केन्नाच राजकारण भारतीय जनता पार्टी आम्ही सदांच जेन्ना राजकारण केला वैचारीक पातळीवर केला डेव्हलपमेंटाचेर केला आमचो देश फुडें कसो व्हरतलो करतलो. आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रात दीस काम करता. आज जर तुम्ही पळयल्यात आज वी आर नो मोर अ डेव्हलपिंग कंट्री वी आर ऑलरेडी अ डेव्हलप कंट्री. आज आम्ही 4थ्या पोझिशनाचेर पावल्ले आसा. अशा खंयच्या हेतून आम्ही फाटी आसा अशें सांगा. स्पोर्ट्सान जर पळयशात जाल्यार जी 2014ची बजेट आणि आताची बजेट घेतले आसा. माझी रिक्वेस्ट आसा ऑपोजिशन लिडर राहुल गांधी की त्यांनी जर असल्या विषयाचेर डिबेट करपाची एज्युकेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बाकीच्या विषयाचेर डिबेट करपाचे असले घाणेरडे राजकारण करचे ना. आणि असले घाणेरडे राजकारण करीत जाल्यार ताका केन्नाच लोक ताका सपोर्ट करचो ना. म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीचे लास्ट थोडे दीस आसा आणि हे लास्ट थोडे दीस आसतून असेच आसता जे एकदम कशी ती वाद पालाचे असे फटफट असले कितें तरी न्यूसन्स व्हॅल्यू तयार करता आमच्या देशात. आणि ह्या असल्या हाका आमी केन्नाच ताणे अपॉलॉजी मागपाक जाय. इट्स अ नीड ऑफ अवर ह्या आमच्या
युवांक कळपाक जाय हे त्यांनी कितें म्हटलां ते एपॉलॉजी मागपाची खूब गरज आसा त्यांच्यानी. हाच्या बद्दल हांव निशेधा बद्दल निषेध पार्टीन सगळ्यांक सहभाग जाल्या बरोबर तांचे धन्यवाद म्हणटा. भारत माता की भारत माता की देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो. वंदे वंदे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.